नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशी सहयोगकार खबरो विस्तारात। सीपी राधाकृष्णनाची भारताचो 15वो उपराष्ट्रपती म्हणून नेमणूक। भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच हेर फुडाऱ्यांच्या हजेरेत राधाकृष्णनान सोपूत घेतलो। सुवाळ्याक जगदीप धनकरूय उपस्थित। भुरग्यांचे लुकसाण जावपाक दिवचे नात उपाय काडटले SCRT संचालकान सांगिल्ले उपरांत पणजेच्या खाजगी स्कुलाच्या दिलीप धारवाडकराचे आश्वासन। पणजेच्या एके खाजगी स्कुलांत चवथेक NCERT सिलेबस लायला, पूण प्रश्नपत्रिका SCRT चीच म्हूण बोवाळ जालो। हाचेर प्रश्न केल्या उपरांत मॅनेजमेंट मिडिया मुखार। एज पर द सर्क्युलर तांचे धाडलेले ताणें तातूंत ते SCRT किंवा NCERT/NCERT बुक वापरूं येता अशें हें आशिल्लें तें। अकॉर्डिंगली NCERT बुक वापरले। आतां कशें आसा, NCERT आनी SCRT आनी पेपर तांणी काडला तो कॉमन, तातूंत SCRT करतले म्हणटकच वी विल रिक्वेस्ट दी कन्सर्न ऑथॉरिटी and see that no student will be it will cause damage to them आणि ते जाग्यार पडटले। सो तो ब्रिज कोर्स बीन कितें अटेंड केल्लो? हय, तो केल्लो म्हूण सांगता। vis-a-vis इफ यू जस्ट सी द बुक्स ऑफ NCERT आनी SCRT व्हडलें डिफरन्स तशें ना। आनी वस कम वस समज जर आतां हें केलें जाल्यार ते 4 कितें म्हाका दिसता लेसन्स आसात दॅट कॅन बी हें करूं येता, रिकोप करूं येता। आमची मेघना शेटकावकरान सांगलां त्या प्रमाणे देर वोंट बी एनी इशू नाव, इट वील बी सेटल्ड। इफ यू रीड द सर्क्युलर जाल्यार तें आय कॅनॉट होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल टोटली, पूण एक अशें वासपूस करून करूं येताली दॅट मायट हॅव बीन लॅप्स। ते सेकंडा म्हाका कितें जातलें तें मोमेंट वी कम हांचें कितें डिसिजन येता आनी आमकां ज्या पद्दतीन तें सांगता न्ही ते फुडले आमी तांचे कडेन विचार करून NCERT पेपर येतले हे फावटी आनी SCRT येतले आनी NCERT आमकां येतले ज्यांनी NCERT हें घेतले। आतां हें एकूच स्कूल ना, फॉर इयर सेक आय डू नॉट नो, आय डोंट वॉन्ट टू नेम द स्कूल ऑल्सो, पूण आनी अशीं स्कुलां आसा जातून NCERT आनी SCRT बुकूय लावना। खंयच्याच परिस्थितीन एक एन्श्योर करता की भुरग्यांचें नुकसान करूंक दिवचें ना। बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्सात सोपिल्ल्या 20 वर्साच्या तरणाट्याच्या मरणाची वेगवेगळी कारणां मुखार। उलटी गळ्याक ब्लॉक जावन मरण म्हूण स्पश्ट जाल्लें। टेस्टिंगाक व्हेल्ले कडेन उलटेत ड्रग्साचे अंश सापडल्यात म्हूण रिपोर्ट। मजगती वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाचे मुख्यमंत्र्याक आनी उत्तर गोंयचो SP टिकम सिंगाक पत्र, खर चवकशी चल्ल्या म्हूण SPची म्हायती। आनी आतां 5th कोण डेथ जाला तेजे रिपोर्ट येयला ते ड्रग्स ताका मेळ्ळे। सो आमी अपील केला चीफ मिनिस्टराक, आमी लेटर दिल्या तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें चलता तें बंद जावपाक जाय। आयज आमी आमचे सावथ गोवा SP बरे टिकम सिंग वर्मा बरे ताकाय आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां आम आदमी पार्टीच्या नांवान। प्रायवेट युनिवर्सिटी एक येयली आनीक येवपाच्यो आहाय। आयज हेंच सिट्युएशन उरलें जाल्यार मुखार कितें जातलें तें। आयज आमचे पेरंट्सांचेर भिरांत येयल्या, भुरग्यांक हॉस्टेलान दवरपाचें कांय ना तेका लागून आमी मागलां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक, इन्क्वायरी जावपाक जाय ई सिगरेटांच्यो। हो इश्यू आमचे लास्ट मॉन्सून सेशना पयलीं आमकां सांगलेले, तो आमी आमचे असेंब्लीक हायलायट केल्लो ई सिगरेट्यो म्हारगान स्कॉलांनी मेळटा म्हणून। सो टिचर जाणात आनी शॉप्स पण विकता ती सरावंडींग म्हारगां पुलीस स्टेशन सायडीनूय आहाय, तेजेरय आमी आमचे SP सांगलां तेजें एक्शन घेवचें, हें बंद जावचें। हम लोग हर एंगल से कर रहे हैं कि अगर ड्रग्स अगर कैंपस में पहुंच रहा है कहीं से, बी इट बिट्स और बी इट एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग जो उनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और जहाँ भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है हम चेक करते हैं। तो बिट्स में भी हमने अभी चेकिंग वगैरह चालू की है, रैंडम चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, और सिक्योरिटी को भी हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको चेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो और हमारा जो बीट का आदमी है, बीट PC है, वो उनके कांटेक्ट में रहे रेगुलरली कि अगर कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो डायरेक्टली पुलिस को कांटेक्ट किया जाए और हम उस पर एक्शन लें। मैनेजमेंट का कैसा रिस्पांस है आपके साथ? वी आर इन टच। तो वो फिलहाल दे आर सपोर्टिव। मेन है कि वी वांट टू ब्रेक द लिंक इफ समबडी इज गिविंग ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड। GCAच्या प्रतिनिधीक
BCCI वेंचणूक लडोवपा खातीर नॉमिनेशन करपा संबंधी निर्णय घेवपा हेतान दनपारां 2 वरांचेर परवरे एक तातडीची बसका आपयल्या. उच्च न्यायालयांत गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्षांचे स्टेटमेंट अर्ज सादर करूंक आज निमाणो दीस. 5 managing committee members who have come to this court calling upon for a meeting so that nominations can be sent to the BCCI. Now they had preempted that they were preempting a name of Rohan Desai, okay, without even taking a meeting, and they were just calling upon the president and the secretary to go ahead give that name without even calling a meeting. So today the court has said and hold a meeting today at 2 o'clock. And what would be the agenda? The agenda is sending nomination to the BCCI for the purpose of BCCI elections. MRF कंपनीन ट्रेरी पोस्टाक सिंधुदुर्गात दवरिल्ल्यो मुलाखती रद्द. गोंयच्या विरोधी पक्षाच्या विजय सरदेसाय आणि मनोज परबान इशू राजकीय पावंड्यार पावयल्या उपरांत MRFाचो निर्णय म्हूण मनसे जिल्हा अध्यक्ष धीरज परबाची माहिती. रिक्रुटमेंटा विशयी विजय पुरावे घेवन मिडिया मुखार आयल्या उपरांत MRFाच्या MD कडेन उलोवप जालां. रिक्रुटमेंट जावचो ना म्हूण उजगांवचो समाजसेवक मिलिंद प्रभूय स्पश्ट केले. 12 तारीखला आम्ही एक MRF कंपनीमधल्या भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आणि ती आज काही अपरिहार्य कारणामुळे आम्हाला रद्द करावी लागते. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मला आउटसोर्सिंगच्या कंपनीकडून मेल आलेला. त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींचे उल्लेख आहे की या ठिकाणी ही भरती घ्या आणि अशा पद्धतीचं तुम्ही मॅनेजमेंट करा. परंतु गोव्यामध्ये काही अपोजिशन लिडर्सनी त्या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या भरतीला आक्षेप घेतला. त्याच्यामध्ये विजय सरदेसाई म्हणून अपोजिशनचे लीडर आहेत गोव्यामध्ये, त्यांनी पण ह्या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लीडर, रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ऍड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या ह्या परराज्यातल्या लोकांना मिळू नयेत किंवा त्यांना देऊ नये आणि त्या विषयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ह्या गोष्टीचा दोषी मानलं आणि पूर्णपणे या गोष्टीला प्रक्रियेला आक्षेप घेतला की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या त्या ठिकाणी असाव्यात. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आज उद्या भरती आहे, परंतु आज दिनांक 11/9/2025 रोजी तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे. परंतु ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्याच तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत. म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा ह्या निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं. परंतु या राजकीय संपूर्ण घडामोडींमुळे आज आमच्या ह्या सर्व मेहनतीला खोडा बसतो आहे आणि आज आम्हाला रद्द करावी लागते. त्याबाबत त्यांचा अधिकृत मेल मला आत्ता आला. 11 सप्टेंबर 2005 6:45 त्यांनी मेल केलाय. त्यामध्ये ते म्हणतायत की आपण अशी 12/9/2025 रोजी आपली शेड्यूल होती ती बॅरिस्टर नाथपै संस्था कुडाळ येथे जी भरती प्रक्रिया होती ती काही कारणामुळे आम्ही रद्द करत आहोत. त्यामध्ये इंटरनल टेक्निकल इश्यूज असं त्यांनी हे दिलेलं आहे आणि इंटरव्ह्यू आणि आज ह्या भरती प्रक्रिया आपण थांबवतोय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. विजय सरदेसायान एक कन्सर्न रेज केलो की MRF गोवा ही जी कंपनी जी उजगावात आसा ती सिंधुदुर्गान रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह करता. हे ऐकल्यानंतर ताबडतोब आम्ही वचून MRFचे MD तांकां जाब विचारली. त्यावेळेस ताणें सांगले की ही ड्राईव्ह एक जॉब कन्सल्टन्सी एजन्सी रिक्रुटमेंट एजन्सीन केल्ली आणि ताणें अश्युरन्सूय दिलें की ही ड्राईव्ह जावची ना आणि त्याच बरोबर ताणें सांगलें की लोकल रिक्रुटमेंट हेचेर एक प्राधान्य आसतलें. ताणें इमिजिएटली एक गोवा फर्मागुडी हांगा रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह चालू केल्ली आसा. त्याच्या बरोबर आमी लोकल जी आमची एरिया आसा थंय सुद्दां आमी एक रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह करून घेतली. BJPन प्रस्ताव हाडल्यार हांव परत BJPत येवंक तयार.
बीजेपींतल्यान भायर सरला म्हूण बीजेपीक परकोनी आचार विचार तेच केन्नाच स्वार्थाचो विचार केलो ना. आदलो मुख्यमंत्री बीजेपीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शिनाल सोडला. मांद्र्या पेडण्या जमिनींचे मोल वाडला म्हूण खंय उमेदवार वाडल्यात दलाली आनी स्वार्थाक. भाजपान प्रस्ताव म्हणल्यार हांव परत भाजपांत प्रवेश करपाक तयार. हांवें राजिनामो दिल्लो, मात विचारसरणी बदलूंक ना, केन्नाच स्वार्थाचो विचार करूंक ना. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. हांव दुसऱ्या पक्षाक तरी गेल्लो ना. बीजेपी कडल्यान प्रस्ताव आयलो जाल्यार म्हाका कांय हरकत ना, कारण बीजेपी होच म्हजो पिंड आसा. हांवें बीजेपीक लागून 1990 हांवें प्रत्यक्ष म्हज्या घराक एक सॉर्ट ऑफ खिंडार लायिल्ले. आमी 40 उमेदवार सोदताले, आमकां 11 उमेदवार मेळ्ळे, तेतूंतलो हांव एक आसलो आनी हांवें इलेक्शन लढयलें. पराभूत जालोच, डिपॉझिटूय गेले, पूण तातूंतसून घरांत आमच्या इतली कटुता आयली. हांव ताच्या नंतर 10-12 वर्सां घराच्या भायर रावलो. एक आमची गिरण आसली जी म्हज्या वाट्याक आयली, एन्सेस्ट्रल गिरण. ती गिरण डिसमेंटल करून हांवें म्हजें घर निवास तयार केलें आनी 2002 निवडून आयल्या नंतर सन्मानान घरांत गेलो. म्हणजे ह्या पार्टी कडल्यान हांव 2 वर्सां पयस आसात राजिनामो दिवन, पूण म्हज्या घरा कडल्यान 12 वर्सां पयस आसलो. मजगती मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघात जमनीची किंमत वाडल्या. काय दलाली करपाक, काय स्वार्था खातीर उमेदवार जाल्यात म्हूण पार्सेकारांचे वादग्रस्त विधान. जमनीक भरपूर किंमती आयल्यात आनी जर दलाली करणारे लोकप्रतिनिधी असतील जाल्यार ते महत्व आनीकय वाडता. इंडिव्हिज्युअल्स व्यक्ती म्हणून खूब जाणांक दिसता, काही जाणांक दिसता भितर हात घेवपाक बरें आसा, काही जाणांक दिसता न्ही हें थांबणें आवश्यक आसा म्हणून हांव आसप आवश्यक आसा. जो तो हांगा येवपाक सोदता ही गजाल खरी आसा, पूण येवपाक सोदणाऱ्याची क्षमता कितें आसा, ताची दृश्टी कितें आसा, ताचें व्हिजन कितें आसा, ताच्या तकलेन कितें आसा, ताचो बॅकग्रावंड कितें आसा, ह्यो गोश्टी पळोवन येणाऱ्या काळात लोकांनी निवड करची, आपलो प्रतिनिधी निवडचो. प्रुडंटा खातीर किशोर नायक. आक्षेची आदली सरपंच आनी आताची पंच एमी फर्नांडीस अपात्र. पंचायतीच्या फंडाचो गैरवापर केला म्हूण आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन फिर्याद केल्ली. आयोगान चवकशी करून पंच फर्नांडीसाक अपात्र थारायल्या. टेंडर काडचे पयलीं कामाक फंड वांटून मेकळो केला म्हूण केस. आक्षेच्या सेंट लॉरेन्स पंचायतीच्या 11 वांगड्यांक निधीच्या गैरवापरा खातीर अपात्र करचे म्हूण आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक कागाळ केल्ली. 11तल्या एका पंच वांगड्याक डिस्क्वॉलिफाय करचे म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान निर्णय घेतला. स्वताक धरून हेर 10 पंचायत वांगड्यांक डिसिल्टिंग आनी बुश कटिंगाच्या कामाचेर सायन करून चॅक दिल्ले म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो निर्णय घेतला. 11 वांगड्यांनी निधीचो गैरवापर केल्ले खातीर अपात्रता याचिका. आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक केल्ली कागाळ. टेंडर फ्लोट करिनासतना कामां करून चॅक काडल्या म्हूण कागाळ. चॅकांचेर सचीव आनी सरपंचाची सायन. 11 वांगड्या वांगडा स्वता सरपंचानूय घेतिल्लो चॅक. सरपंच एमी फर्नांडीस आनी आक्षे पंचायतीच्या सचिवान एकूण 11 पंचांक चॅक दिल्लो. बुश कटिंग आनी ड्रेन सिल्टिंगाच्या कामांक दिल्ल्या चॅकांचो अमावंट असो आसा: एलन सिल्वेरा 30,000, बेनी सिल्वेरा 30,000, रेजिना मास्करेनस 45,000, सेली गॉन्साल्वीस 55,000, जुलियस अल्मेदा 45,000, मॉनी फर्नांडीस 40,000, हिरेश कवळेकर 45,000, पिएदाद फर्नांडीस 45,000, लक्षदीप गांवस 45,000, जुलिएता रिबेरो 45,000. आक्षेचो आदलो पंच हिलेरी परेरान आतां हेर 10 पंचां आड उच्च न्यायालयान वचपाचो निर्णय घेतला. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. गोंयांत प्रस्तावित राखीव व्याघ्र क्षेत्रांत स्टेटस को सांबाळपाची सुप्रीम कोर्टाची गोंय सरकाराक अर्द आसा. ती अर्द म्हादय तशीच कुळे मोलेच्या महावीर अभयारण्याकूय लागू. फकत नवेच न्ही, चालू आशिल्ल्या
सुदारणा रिनोव्हेशन दुरुस्ती प्रकल्पाकूय स्टे लागू म्हूण हायकोर्टान सरकाराक स्पश्ट केलां. सरकाराक सूट जाय जाल्यार खंय सुप्रीम कोर्टात वचपाचें. कळंगूट रस्तो रुंदीकरणाचे फाटभुंयेर रस्त्या कुशीक अतिक्रमण केल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचें काम सुरू. 23 बांदकामांक अर्द बांदकामां मोडचे आदीं कळोवंक जाय आशिल्लें म्हूण थळावो सांगता. पंचायतीचो सचिव सांगता 4 म्हयन्यां आदीं खंय नोटीस काडी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे गोंयभरांत जी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली, एन्क्रोचमेंट जाल्ले, जो रस्तो वायडनींग करपा खातीर जे रस्त्याची एन्क्रोचमेंट केल्ली त्या हेजेर कारवाई चालूच आसात. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे टोटल स्ट्रक्चर आहा ते 23 आसात. भितूंतली 4 जाणांनी हायकोर्टान वचून स्टे घेतलेली आसा आनी बाकीच्यांची जी डिमोलिशन आहा ती चालूच आसात. ऑन द स्पॉट कळंगूट पंचायतीचे स्टाफ आनी सेक्रेटरी पुलीस फोर्स हेवी डिप्लॉय केल्लो आसा, जेणे करून जे लॉ एंड ऑर्डर आसा ती हाती भायर वयची न्ही म्हणून. आनी BDO हो सुद्दां हांगासर ऑन द स्पॉट प्रेजेंट आसात. Kalangut Panchayat identify make a survey and identify the structures which are in road ending area, which encroachment has been done. So accordingly, the procedure has been started. Panchayat completed all procedure, all notices went to the respective owners, and accordingly we started it. जाल्यार थळाव्यान आपलें वक्तव्य उक्तायलें. 4 महिने आम्ही त्यांना बोलून दिले कोर्टातल्यान तुमचे येयला, पण आम्ही ॲग्री आले, ठीक आले, पण तुम्ही आता मोडून येता तेन्ना आमकां इन्फॉर्म करूंक जाय न्ही. आमी काडून दवरपाचें, आमी हाडून जाल्यार काडपाचें. सडनली येता तुमी येताना काडटा तुजें कांय ना, कितलें नुकसान करून दवरलें तेणें. पांय आहा तुज्या पांयचेर बी आमचे ते केन्ना म्हणलें ते हाडुया सगळ्यांनी वचून. तुमी दिल्लें पंचायतीक बरोवन दिल्लें, पंचा कडेन लेटर दिल्लें. आनी म्हणलें इतल्या बेगीन काय जावचें ना न्ही, आतां कोर्टान वचूंक जाय सगळीं जावन कांय इन्फॉर्मेशन दिनासतना तुमी डायरेक्ट येतात आनी कोर्टाक. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. होणा पंचाचेर भायल्यांचो हल्लो दोगांकूय पुलिसांनी उखल्ले. पंच खंय पंचायतींतल्यान घरा वचपाचे वाटेर दोगांनी हल्लो केलो. आपल्या कॉलराक धरून मारबडय केल्या, सरपळी तोडल्या. एक बिहारी आनी एकलो खंय तमिळनाडूचो. मारपेट करून वयल्यान जितो मारपाची धमकी म्हूण पंच दीपक गांवकार सांगता. हांव होंडा पंचायतीचो पंच आनी आयज हांव पंचायतीन गेल्लो आनी पंचायतीन हांव एक जाण 6-7 मिनटांनी हांव एकाक सारको भायर सरलो सरपंच जाल्लो म्हणून. आनी हांव सारको ते आमचे फूल पुलीस क्रॉस करून धुळापकार म्हणटा तेंचें घर क्रॉस केलां आनी हांव फुडें पावलें आनी 2 जाण कोण वयले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर एटॅक केलो आनी मारलो तेंच्यांनी. एक म्हणल्यार तेंच्यांनी म्हाजे एकल्यान कॉलराक धरलो आनी एकलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून. हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हणल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून हाडलो. म्हाजी चेन तेंच्यान तुटली आनी बरोच म्हाका मारलो आनी हे पळय हांगा तकलेक मारलो म्हणल्यार हांगा कुशीन मारलो आनी उलोवपाक जायना उलयलें हांगा प्रेशर येता म्हाजेर आनी सुजल्या तकली हांगा. आतां म्हाजें आतां मेडिकलय केलें. आनी तांकां ते कोणें मारला तांकां धरला? तांकां धरली आतां पुलिशेन आसा तांकां दवरले आसा. पण कित्याक मारपाचें कारण कितें? मारपाचें कारण तेंच मारपाचें कारण म्हणल्यार तेंच कळपाक जाय न्हू. हांव पूण हे कोण हे गोंयकार का भायले? हे तामिळनाडूचे. आतां तो तुका आतां मारला पळय ती एरिया खंयची? मारल्या ती एरिया आमची गांवकर वाड्यारच एरिया गांवानच. तुज्याच गांवान येवन तुका मारलो? तेच. आतां खंय रावता ती आतां भुरगे मायग्रंट? खबर ना म्हाका. होणात त्यो खंय तरी रुमाक रावता हावजींग बोर्डार खबर ना म्हाका. कामांक कम्प्लेक्स म्हणून फॅक्टरीन आसता. फॅक्टरीन आसता. तुका कित्याक लागून मारलो ते अजून मेरेन तुका कळोंक ना कित्याक लागून मारलो तो? मुझे म्हाका म्हणपाक तू जिसकी पावलो हम डरने वाले से नहीं म्हणपाक आनी मागीर तुमी मर्डर करके कोण मुझे धुंडले का म्हणपाक आयज तू CM से बात करू या PM से करू म्हणपाक. स्टेशन लागीं आसतना म्हाका पुलीस स्टेशन खाली 500 मिटराच्या अंतरार 500-600 मिटराच्या अंतरार पुलीस स्टेशन. मागीर हांव डायरेक्ट भयांत पुलीस स्टेशनार येयलो. आज जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना. आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें? पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जी IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची जेणे करून अशे परप्रांतीय भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना. तेका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची आनी परप्रांतीय आसा तांकां खाली करपाचें.
बेरेस्तारा एकाच दिसाक उत्तर गोंयांत 45 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 104 वन हक्क दाव्यांक मान्यताय दिल्या. येवपी 19 डिसेंबर मेरेन राज्यांतले प्रलंबीत वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर वेगवेगळ्या स्तरांचेर बसकांचे सत्र सुरू केलां. वन हक्क दाव्यां खातीर 2006 ते आतां मेरेन 10,500 अर्ज प्रलंबीत आसा. आतां मेरेन सुमार 3,000 अर्ज निकालात काडल्यात. 7,500 अर्ज प्रलंबीत आसात. गोवा क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदा खातीर चेतन देसाय गटाचे उमेदवार महेश देसाय आणि रोहन गांवस देसाय गटाचे उमेदवार महेश कांदोळकार यांच्या मदीं आतां थेट लढत जातली. अध्यक्षपदा खातीर हेर उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान आतां दोनूच उमेदवार रिंगणात आसा. GCAची निवडणूक 16 सप्टेंबराक जातली. I am happy to lead the panel with the support of my brother Chetan Desai, Akbar Mullah, Vinod Fadke, Suraj Lotlikar, Anand Naik, Vipul Fadke, and I am confident that our panel is going to win the election. Opposition camp, they pressure tactic, but I wish them all the best because this is democracy. Differences of opinion असतलेच न्ही. क्लबच्याकडे सगळ्यांनी भोवल्या आणि we are confident that they will vote for us. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, GOTV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.